I will be representing my home state, Goa. 100% फंडिंग गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा प्रत्येक असोसिएशनाक. 2015 नॅशनल गेम्स जाल्ले, सो वी गोवा वुमन्स टीम गॉट ब्रॉन्झ मेडल. आमच्याकडे यूथ आणि एक्सपिरियन्स असा. तो आमकां बेनिफीट एक्स्ट्रा मेळचो ना. डोंट काउंट गोवा आउट दिस टाइम. गेट सेट गोवा. वेल फायनली नॅशनल गेम्स इज इन गोवा आणि जसं तुम्ही फाटल्यान पळयता की गोंय आसा तयार, सगळेच आसा, म्हाका दिसता प्लेयर्सूय आसा तयार आणि अशेच प्लेयर एक जे आमी एंटिसिपेट करता की विल मेक इट मार्क ऑन द होम ग्राउंड, द होम टफ इज अनुरा प्रभुदेसाय. अनुरा, हाऊ डज इट फील टू बी प्लेइंग इन गोवा फॉर नॅशनल गेम्स? म्हाका सामकी खुशी जाता की आय विल बी रिप्रेझेंटींग माय होम स्टेट गोवा अँड वी हॅव got really good support system. Our coaches have been preparing us really well since the last 1.5 months. Government support सुद्धा सामको बरो आसा. Residential camp was conducted for around 15-20 days. ताज्या पयलीं आमचे गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन संदीप वेबळे सर तांणी ऑलरेडी आमचो कॅम्प स्टार्ट केल्लो. आय थिंक 2 months बॅक अशेंच येवन वचपाची प्रॅक्टीस. बट आफ्टर दॅट ही मेड शुअर की अरेंजमेंट्स वर डन फॉर द रेजिडेन्शियल कॅम्प आणि वी वर हॅव्हिंग 3 sessions in a day. So, and the coaches were Navneet Nasnodkar sir and Utsav Mishra sir, and our manager is Praveen Shanoy. He has been also taking good care. So, and I wish that आमचे जे preparation asa, we had got really we were doing 2 playing sessions and we were having pool sessions, also recovery sessions, also आमका massage आणि त्यांचे सुद्धा we had got good 2 physios from outside they have brought. So, I am really hoping की आम्ही जी practice केल्या इतले as a team मिळून 10 जणांची आमची टीम आसा, गर्ल्स आणि बॉयज सुद्दां, आणि वी हॅव गॉट अ रियली गुड स्ट्रॉंग टीम आय विल से. सो आमची 3 मॅचीस सिंगल्स आसतले इन टीम इव्हेंट आणि 2 डबल्स आसतले. सो आमी कितेंय 3 पॉयंट्स आमकां मेळ्ळे, सपोज 2 सिंगल्स आणि 1 डबल्स किंवा वॉट एवर इट इज, आय रियली होप की आमी सगळीं जाणां एक जावन आमची टीम गोंयाक प्राऊड करतली. सो येस. ओके, हे जालें तुवें तयारीचेर उलयलें. अनुराग, म्हाका एकूच जाय की होम ग्राउंड आसा म्हणजे गोंयांत जाता. वी आर एक्सपेक्टींग की लोक भुरगे येतले, कॉलेज स्टुडंट्स म्हणा किंवा एक तो चिअरअप जो आसपाक जाय पळय, जशें आमी क्रिकेटान म्हणटा की 12th मॅन, तो आय बिलीव हांगासर तुमकां सपोर्ट सिस्टम आसतलो. हाव आर यू लुकींग फॉर? म्हणजे लोक ऑब्वियसली नॅशनल गेम्सा कडेन पळयता वेगळ्या दृश्टीन. प्लेयर म्हणून तूं कशें पळयता नॅशनल गेम्सा कडेन आणि ह्या सपोर्ट सिस्टमा कडेन? पयलीं म्हणल्यार आमचे नॅशनल गेम एक्चुअली स्टार्ट जावपा आसा फ्रॉम 26, बट बिकॉज ऑफ अवर शेड्यूल, इंटरनॅशनल शेड्यूल, दे हॅव मेड शुअर की आमचे 19च्यान बॅडमिंटन गेम स्टार्ट जातली आणि आमची वी हॅव गॉट गुड ऑपॉर्च्युनिटी आय विल से फॉर द ऑल द गोवन प्लेयर्स. आय थिंक 1000 प्लेयर्स आसा गोंयचे जे पार्टिसिपेट करतले. सो आय थिंक अशी ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या गेम्स, आय एम होपिंग की आमच्या सगळ्या गेम्स जी सगळ्यांनी इतली बरी प्रॅक्टीस केल्या, सगळ्या 43 स्पोर्ट्स आय थिंक आसा, सगळ्यांनी आपले फूल ऑल आउट दिला. आमी सगळ्या हातून बेस्ट परफॉर्म करपा जाय आणि अशी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की बाकीची जी ल्हान भुरगीं आसा, इवन तांणी पेरंट्सांनी येवन सुद्धा आपल्या भुरग्याक मोटिवेट, बिकॉज वी वील बी हॅव्हिंग द बेस्ट इन द कंट्री, आय विल से टॉप 16 प्लेयर्स इन एवरी स्पोर्टातले बेस्ट येतले आणि आमचे गोंयचे सुद्धा आसतले. सो तांणी मोटिवेट करपाक, सो द होम प्रेशर विल बी आय थिंक एडिशनल बूस्ट फॉर द गोवन प्लेयर्स. सो आय रियली मागता की सगळ्यांनी येवन आमच्या गोंयांक टिमीक सपोर्ट करपाचें. ओके, डेफिनेटली. जशें अनुराग मागता, म्हाका सगळे गोंयकार प्लेयर मागता, सगळे जे कंटिजंट आसा गोंयचे ते मागता, सरकार तर मागतात की लेट अस मेक दीस गेम्स अ मेमोरेबल वन. अनुराग, दुसरी गजाल इज तुवें आतां पळयला, प्रॅक्टीस पळयला, तूं ऑब्वियसली नॅशनल लेवलाचेर खेळटा, बाकीच्या कडेन खेळटा, सो यू हॅव दॅट आउटलूक. तुजी टिमूय तुवें पळयला, तुमचे एज अ होल गोवा टीम फॉर बॅडमिंटन. म्हाका एक खरेंच विचारूंक जाय की whom are you looking forward to? म्हणजे हे बाकीचे जे स्टेट्स कम्पीट करता, what is that USP that other states have and vis-a-vis गोवा? आय विल से आमी गोंयांत कांच फाटी ना म्हणून. आमी जेन्ना 2015 नॅशनल गेम्स जाल्ले, सो वी गोवा वुमन्स टीम गॉट ब्रॉन्झ मेडल. सो आफ्टर दॅट आय पार्टिसिपेट इन द गुजरात लास्ट इयर जाल्ले. आमचे पयलींच जावपा आशिल्ले गोंयान, पूण कांय प्रॉब्लम ना, आतां आमी सामके तयार आसा. सो आय होप दॅट दीस टायम ऑल्सो वी वील मेक अ मार्क, बोथ द टीम्स, गर्ल्स अँड बॉयज टीम. सो आय एम रियली होपिंग की मॅच बाय मॅच आय विल से, सो विथ द होल टीम स्पिरीट आणि गोंयचे सपोर्टान आय थिंक वी वील प्ले अवर बेस्ट, गिव अवर बेस्ट. आय थिंक नॅशनल गेम्साची सुरवात बॅडमिंटनांतल्यान सुरवात जाता. So I think that makes it very, very special for badminton and also Goa combination. Anurag, there's a lot to talk, but I know तुझे सध्या practice sessions चालू असा, matches चालू असा. You are looking forward, preparing you and your team. So I think I'll leave you at this note. But in this competition, in this sporting arena, we'll try to catch up again. And तुझ्या वांगडा भासाभास करपाचे प्रयत्न करता, तुझ्या टीम मेंबर्सा कडेन करतले. तोपर्यंत Anurag, from me, my viewers and entire team, Goa wishes you and your team for badminton and all the sports
लेट्स मेक नॅशनल गेम्स अ मेमोरेबल वन. अनुरा, एनिथिंग लास्ट वर्ड म्हणटा येयात बेगीन बीन गोंय तयार आसा. वॉट वूड यू लायक टू से टू ऑल द व्ह्युअर्स? आय वॉन्ट टू सेट की गोंय आमी तयार आसा. गेट सेट गोवा. वेल, आमी सध्या नॅशनल गेम्साच्या एका वेन्यूचेर आसा. जशें म्हटल्यार तुमकां गोवा तयार आसा, गोवा सज्ज आसा आणि म्हाका दिसता सगळे जाण एंटिसिपेट करता 19 तारखेक जेन्ना सुरवात जातली गेमीची आणि बॅडमिंटनांतल्यान सुरवात जाता. आणि अशेंच एक म्हाका व्यक्तिमत्व म्हाज्या बरोबर आसा जाका ह्या नॅशनल गेम्साच्या दौरान जर हांव इंट्रोड्यूस करीत जाल्यार म्हाका म्हणचें पडटलें की शेफ द मिशन संदीप हेबळे बाब फॉर द टीम गोवा, रायट? येस. ओके, म्हाका एक सांगा, शेफ द मिशन इज समथींग दॅट हांवें फर्स्ट टायम ऐकलो आणि म्हाका दिसता व्ह्युअर्सूय फर्स्ट टायम आयलो. जस्ट टेल मी वॉट इज दिस रोल दॅट यू आर इन टू? इट्स बेसिकली शेफ द मिशन म्हणजे यू आर द हेड ऑफ द डेलिगेशन. म्हणजे गोंयचे प्लेयर्स जे प्रत्येक टिमाच्यान येतले तांचे एक्रेडिटेशन करपाचें, तांचे एवरीथींग इज इन ऑर्डर हें आमी पळोवपाचें फॉर ऑल द डिसिप्लिन्स जितले गोंयचे पार्टिसिपेट जातले. हांची जबाबदारी आमचेर आसा. म्हजे बरोबर 2 डेप्युटी शेफ द मिशन्सूय आसा. सो वी हॅव आवर ऑफिस लोकेटेड हियर आनी आमी ते कोऑर्डिनेट करतात बिटवीन द गोवा टीम अँड द एक्रेडिटेशन टीम टू एन्श्युअर दॅट एवरीबडी हॅज हिज एक्रेडिटेशन इन ऑर्डर. संदीप बाब, तुमचे असोसिएशन विथ बॅडमिंटन इज लॉंग. तुम्ही पळयला बॅडमिंटन इवॉल्व जाताना. हाव इज गोवा प्रिपेर्ड? हे म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक सध्या उत्सुकता लागला की आमी जर बॅडमिंटनाचेर उलयता जाल्यार गोंयची बॅडमिंटन टीम कितकी इम्प्रेस करतली आमकां ह्या नॅशनल गेम्साक? या पयलीं प्रेपरेशनाचें उलोवया. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज डन अ गुड जॉब. मातशें लेट स्टार्ट जालें बट दे हॅव मॅनेज टू कंप्लीट द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टायम. काहीतरी आमी काही कारणाक लागून डिले जायत आशिल्ले गेम्स, पूण आतां खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसात तांणी इनिशिएटीव घेवन दे डिसायडेड दॅट आमी करतलेच. आनी त्या इनिशिएटिवान आज गेम्स आयल्यात. एक्चुली घडटात गोंयचे गेम्स. आनी दो इनॉग्रल इज ऑन 26. थोडे इव्हेंट्स जे आसात दे हॅव स्टार्टेड. बॅडमिंटन ऑलरेडी स्टार्ट जाला म्हणून येता. टेक्निकल ऑफिशल्स आयले हांगा आनी रिपोर्टींग इज फ्रॉम टुडे. एक्चुअल गेम्स फाल्यांच्यान हांगा स्टार्ट जातल्यो. टीम चॅम्पियनशीप वील स्टार्ट फ्रॉम 19th and will go on till 21st. आणि 22nd to 24th बॅडमिंटनाच्यो इंडिविज्युअल चॅम्पियनशिप्स इव्हेंट स्टार्ट जातले. तशेंच जे नेटबॉल आसा ते कांपालार 22nd स्टार्ट जाता. कांपाल वेन्यूय रेडी जाल्लो आसा. बास्केटबॉल इज स्टार्टींग 23rd. ते नाविलीम स्टेडियम जो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम आसा थंय स्टार्ट जाता. आनी हे सगळे बिफोर इनॉग्रल जातले. आनी वी आर वेल प्रिपेर्ड. प्रत्येक स्टेडियम्स जे आसात दे आर ऑलमोस्ट कंप्लिटेड म्हणून येता. बेजीक थोडे बारीक बारीक ते आतां दे शूड फिनिश हय पेंडींग. बरें, बॅडमिंटनाचे जर विचार करता आमी हांगासर सध्या आतां आमी पळयता प्लेयर्स प्रॅक्टीस करतात. ऑल तुमी जशें म्हटलें की सेटअप रेडी आसा. गोवा टिमीक क्युरेट करतना किंवा नर्चर करतना कसो अप्रोच आसलो ह्या स्पेशली बिकॉज इट इज होम टर्फाचेर खेळटा आमी, होम ग्राउंडाचेर खेळटा. हाव हॅज बीन दॅट अप्रोच ऑफ बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ गोवा? गव्हर्मेंटान बरोच सपोर्ट इनिशिएटीव केल्ले ह्या फाट. 45 days डे कॅम्प आशिल्ले, 45 days रेजिडेन्शियल कॅम्प आशिल्ले. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक एक 45 days ट्रेनींग मेळ्ळें आनी फॉलोड बाय दॅट एक रेजिडेन्शियल मेळ्ळें. तांकां डायट मेळ्ळें, तांकां स्टे मेळ्ळें आनी परत ट्रान्सपोर्ट सुद्दां तांकां थोडे अलावन्स मेळटाले. तशेंच फॉर द डे कॅम्प तांकां डायट अलावन्स मेळटाले आनी ट्रान्सपोर्ट अलावन्स मेळटाले. त्या भायर गव्हर्मेंटान एक बजेट दिल्लो प्रत्येक असोसिएशनाक टू गेट 3 coaches. दे वर फुल्ली फंडींग. 100% फंडींग गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा प्रत्येक असोसिएशनाक. त्या भायर इक्विपमेंट दिल्ले आसा. म्हणून ह्यो ज्यो कोर्ट मॅट्स दिसतात असल्यो कोर्ट मॅट्स गोंयान केन्ना नाशिल्ल्यो. खूब वर्सां वी वर प्लेइंग ऑन वुडन फ्लोरींग, वेरेज नॅशनल्साक असले मॅट्सार आमकां खेळचें पडटा. गव्हर्मेंटान अशें प्रत्येक असोसिएशनाक बजेट दिलें आनी नाव वी हॅव गॉट लॉट ऑफ इक्विपमेंट. ऑन एन एवरेज 10 ते 15 लाखाचे इक्विपमेंट प्रत्येक असोसिएशनाक दिल्ले आसा. सो वी वील बी युटिलायझींग दीज फॅसिलिटीज. इन्फ्रास्ट्रक्चर काय बरो जाल्लो आसा. मे बी आफ्टर द नॅशनल गेम्स आमी एवरी इयर एक नॅशनल्स आमी हाडूंक शकता, एक नाल्यार 2 नॅशनल इव्हेंट्स हाडूंक शकता. खेलो इंडिया इव्हेंट आमी हांगा हाडूंक शकता. सो अशें गोंयकारांक खूब हाजो फायदो जातलो. ऑपॉर्च्युनिटी खूब आसा. अगेन बॅडमिंटन आणि गोवा टिमीचे जर विचार करीत जाल्यार आमी वॉट इज द स्ट्रेंथ दॅट इज देर हू इज पार्टिसिपेटींग गोवा खातीर आणि वॉट इज द प्रोस्पेक्ट्स? हे ऑब्वियसली म्हाका दिसता सगळ्यांक उत्सुकता आसतली की आमी इम्प्रेस कितके करतले, हे म्हत्वाचें. गोंयची टीम म्हाका दिसता तरी विमन्सान आमी केरला गेम्सान ब्रॉन्झ मेडल आमकां मेळिल्लें. सो एज फार एज विमन्स आर कन्सर्न आवर प्लेयर्स हॅव ऑलवेज बीन गूड. अनुरा प्रभुदेसाय इज देर,
हू हॅज वन नॅशनल लेवल सेवरल मेडल्स, इंटरनॅशनल लेवल मेडल्स सुद्दां मेळिल्ले आसा. तशेंच प्रांजल चिमोलकर जी आसा, शी इज अ व्हेरी गुड प्लेयर. रिसंटली शी हॅज वन गोल्ड मेडल ऑल्सो. तशेंच अंजना कुमारी वॉज पार्ट ऑफ दॅट नॅशनल गेम स्क्वॉड, शी इज ऑल्सो देर. आणि वी हॅव गॉट अदर यंग प्लेयर्स हू आर डुईंग वेल. म्हाका दिसता विमन्स टिमान वी हॅव गॉट अ व्हेरी स्ट्रॉंग चान्स. मेन्स टीम आमची यंग आसा, दे आर वर्किंग व्हेरी हार्ड. आणि म्हाका दिसता 90 डेजान एवरी डे दे हॅव बीन कमिंग फॉर 3 सेशन्स. आणि खंय तरी एक इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा डेफिनेटली. तांणी खूब हार्डवर्क केल्लो आसा. आणि डेफिनेटली म्हाका दिसता सम आमकां हें मेळटलें, आमकां खंय तरी तांचे जे हार्डवर्क केला पळय, एक आउटसायड चान्स हांव म्हणूंक शकता का ऑफ अ मेडल मेळूंक शकता इन मेन्स टीम ऑल्सो. संदीप बाब, जशें आमी पळयता की क्रिकेट मॅचीन 12वो प्लेयर म्हणटा तो आमचो ऑडियन्स आसता, जो स्पेक्टेटर्स आसता. होम ग्राउंडाचेर जाता, गोंयांत जाता, फायनली जाता आफ्टर अ लॉंग वेट. हे जे आमी सद्या सीट्स खाली पळयता, हे कितपत रोल इम्पॉर्टंट प्ले करतले टू बूस्ट द प्लेयर्स कॉन्फिडन्स वेन गोवा टीम इज प्लेइंग हियर? हय, गव्हर्मेंटान म्हणलां का स्कूल स्टुडंट्स जे आसात दे वील ट्राय टू फिल अप द स्टँड्स. आणि इफ द स्कूल स्टुडंट्स कम, तशेंच वी वूड लायक टू इनवायट एवरी गोवन टू कम हियर अँड चियर फॉर द गोवन टीम्स. खूब बेनिफीट जाता. जे क्रावड सपोर्ट आसता पळय, एक प्रत्येक प्लेयराक एक ताजो हें मेळटा, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मेळटा टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द होम क्रावड. होम हो जो वेन्यू आसा, our players also are actually playing here for the first time. So we are also not accustomed to this venue. So ते benefit आमकां मेळचें ना. Along with the other players, we are also started playing here yesterday. So आमकां ह्या वेन्यूचे तशें मेजर एडवांटेज मेळची ना, कित्याक हो वेन्यू व्हडलो आसा. आनी खंय तरी शटल स्पीड, ड्रिफ्ट हे वेगळे आसता. आमचे प्रॅक्टीस सेशन्स कॅम्पालार आसताले, पूण तो आमकां बेनिफीट एक्स्ट्रा मेळचो ना. अलॉंग विथ द टीम्स आमी फर्स्ट टायम ह्या वेन्यूचेर खेळटा, पूण इट्स व्हेरी ब्युटिफूल वेन्यू. तुमी पळयला आसतलो असो सेटअप आमी दुसऱ्या स्टेडियमार ना. दिस इज लायक एन इंटरनॅशनल क्लास स्टेडियम. आणि आवर प्लेयर्स वील बी हॅपी टू कम्पीट विथ अदर इंडियन प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम. I think you rightly said कि our players would be happy to compete with all the national stars and national players. जशें तुमी म्हटलें की हो न्यूट्रल ग्राउंड, हांगासर फर्स्ट टायम सगळ्या बरोबर तुमी फेर प्लेन खेळटले, ताका थंय एडवांटेज ना. बट आय थिंक जशें सरान म्हटलां की हे जे स्टँड्स जे आमी चेस पळयता, ते जर भरले जाल्यार डेफिनेटली म्हाका दिसता एक एडेड एडवांटेज गोवा टिमीक मेळटलो. सो ते तुमी मातसो शेड्यूल करा, बिकॉज 19 तारखेच्यान सुरू जाता मॅचेस, बॅडमिंटनांतल्यान नॅशनल गेम सुरू जाता. आवर्जून येयात, भेट दियात. आणि म्हाका दिसता जी सद्या सीट्स खाली दिसता हे भरत जाल्यार म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स ही तुमच्या खातीरूय मेमोरेबल जातली, आमच्या खातीरूय जातली, आणि म्हाका दिसता टीम मेंबर्स आनी टीम प्लेयर्सा खातीरूय जातली. संदीप बाब, इट इज प्लेजर. फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर द पब्लीक. म्हणजे पब्लीक कॅन कम, ताका पास नाका, कांयच नाका. पब्लीक कॅन जस्ट वॉक इन अँड फिल द स्टँड्स. So I think on that note, we leave Sandeep Bab. I was on a busy asa तुम्ही. You carry on with your work. It was pleasure to have a conversation with you. Thank you. Pleasure. Well, आमच्या बरोबर असा गोवा टीमचे हेड कोच नवनीत नासनोडकर. नवनीत बाब, म्हाका एक सांग की फर्स्ट ऑफ ऑल गोंयांत जाता आफ्टर अ लॉंग टायम. तुजे कितें इमोशन्स आसा? वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस नॅशनल गेम्स हेल्ड एट गोवा? म्हाका दिसता ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा सगळ्या एथलीटांक, नॉट ओन्ली बॅडमिंटन बट ऑल द एथलीट्स, की एक ग्रँडर स्टेज जी आमी म्हणू शकता ती आसा आमचे कडेन. ती आमचे जो टॅलंट आसा आनी आमची टीम कितें केपेबल आसा ती दाखोवपाक. आनी मेन म्हटल्यार गोंयांत जाता, क्रावड आसतलोच आमच्या फाटल्यान. इट इज ओन्ली दॅट वी हॅव टू गो देर, परफॉर्म आवर बेस्ट अँड मेक शुअर वी आर गेटिंग एज मेनी मेडल्स एज वी कॅन. How confident are you of your team, both men's and women? I am 100% confident that we'll do well this time. Okay, because आमचे कडेन youth आणि experience आसा. Okay, we have got Anura. Okay, we have got Anura who has played for India. Then we have got Riya also who is very much experienced. Then we have got Tejan Arjun. Okay, the Falari brothers. Okay, I call them brothers of destruction. Okay, मागीर आमचे कडेन राहुल म्हणून आसा, आयान आसा. All these are, it is a mixture of experience and the youth. I think that is what, we are going to be a deadly combination for the opponent team. Okay. And तुम्ही पळयला, whenever you participate in other national games किंवा बाकी स्टेटा कडेन जेन्ना कोऑर्डिनेट करता, whom are you finding, worth
द फायट्स जे पळोवपाक मेळटले स्पेशली जेन्ना आमी म्हणटा की व्ह्युअर्स आमकां येवपाक जाय स्पेक्टेटर्स हांगा येवपाक जाय तेन्ना वीच आर द टीम्स ऑर वीच आर द मॅचेस दॅट यूड लायक टू हॅव पीपल अराउंड See, I'll tell you one thing, like, no, all these teams that have come, they are the winners of the zone, particular zone. So you cannot just speak about one team. I think all the 6 teams, even including Goa, are going to be a good. All the matches are going to be tough, and it is not going to be easy for any of the team. And I would like to tell my opponents that no, don't count Goa out this time. Okay, don't take it out because this time we have worked really hard. Okay, it has been the association has put an effort, the coaches, all the staff has put in effort. We have been training them for past 45 days. Our players have gone through rigorous training, I could say, day in day out. Okay, so we are very much prepared this time, which was not a scene in the past. Okay, we have prepared for 45 days, 3 sessions in a day. I think we are for a challenge, and the team confidence is too high this time. I can see that they are bounding well. Okay, the senior most players in the team are trying to help the juniors, and I think even the juniors are willing to go. They are very much confident. Everyone is waiting for the opportunity to go and perform on the court. Okay, the intensity that they have shown in the past 45 days, I think it was amazing, and I think तांकां स्वताक जाय की प्रत्येकाक जाय की आपण सगळेजण रावला की आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी आपण वचून ते बेस्ट दितलो. सो माय ओनली मेसेज टू द ऑपोनंट, डोंट दिस टायम प्लीज don't count Goa out. We are going to come hard at you, and we are going to make sure we are going to come hard at you. So Navneet says गोय तयार आसा. गोय तयार आसात, गोवा तयार आसात, आणि आमची बॅडमिंटन टीमूय तयार आसात टू टेक द फायट टू एनी ऑफ द ऑपोनंट. लास्ट जो सपोर्ट सिस्टम जाय जाणा गोंयान जाता, लोकांनी येवचे, भुरग्यांनी येवचे, हांगा सीट्स पडचे. मोगान तूं कितें सांगतलो तांकां? मोगान एकूच सांगू शकता, प्लीज या come in large numbers to support the team. I think we need your support. Okay, because we have seen in the past also, crowd support makes a big difference. So फुडें कोणी आसूं, कितले हाय लेवल, एकदा क्राउडाचो सपोर्ट आसलो, बऱ्यांतलो बरो एथलीट नर्वस जाता, आनी आमकां जाय की क्राउडान येयल्लेले बऱ्यांतल्यो बऱ्यो मॅची पळोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम जाता गोंयान. ओके, फर्स्ट टायम नॅशनल गेम्स जाता, हेज्या इतली व्हडली स्टेज तुमकां मेळची ना. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज कम अँड सपोर्ट द टीम, ईच अँड एवरी टीम. अँड बाकीचे आमचे जे पार्टिसिपंट आसा इन अदर डिसिप्लीन, आय वूड से की गो ऑल आउट. ओके, I think we are playing against we are the host. Okay, so it is our duty to give the best show to the crowd that is going to come to support us. That's all the best, okay, for all the teams, and hope this time we are going to get as many medals as we can in the entire national game. Navneet Bob, thank you very much. Pleasure it was. Thank you. You carry on because I know prep चालू आसा, and tomorrow is when we start. 19th of October is where we start badminton and the national games. So I think जशें म्हटलें हांगासर की मोगा जरी आमचो मास्कॉट असलो ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर, म्हाका दिसता नवनीतान एज रायटली सेड, मोगान खेळचे ना ते, दे वील फायट फिरशियस बॅटल अँड वील इम्प्रेस the national games and obviously the teams that are participating. So do watch out for Goa, do watch out for Goan players, and obviously badminton is where we are talking about. But again, वेगवेगळे disciplines आसा जे आमी पळयतले, आनी ऑब्वियसली आमी त्यांच्या बरोबर चर्चा करपाचो प्रयत्न करतलो. जशें सगळ्यांनी म्हटलां की येयात हांगासर, पळयात, एक्सपिरियन्स घेयात, एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स घेयात, आणि ऑब्वियसली गोंयच्या टिमीक चियर करात, बिकॉज नॅशनल गेम्स इज हॅपनिंग हियर इन गोवा.